तुझे कुटाम एकटाय जाता भावात विश्वास मोगू सारता तुझे कुटाम एकटाय जाता भावात विश्वास मोगू सारता. देव बरो दीस दिवून मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हे पवित्र मिसाचें बलिदान आपल्या 10व्या वर्साक जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन ग्लेनिशा वास, 25 वर्साच्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन ज्योती डिसोजा, रिनोलाच्या जल्मा दिसा मौली आनी हॅरी पेरेरा, प्रिस्का हाच्या जल्मा दिसा रेजिना डिकोस्ता, जेजू बाळकाक अर्गां जावन मौली डिसोजा तशेंच निशा डिसोजा, विशेष इराद्या पासून कार्मेल मायेक मागून डॉल्फी आणि जेसिंता मस्करेनस आपले ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावचे खातीर अश्विन क्रिस्टल लोबो आनी कुटुंब कॅनडातावन बऱ्या भलायके पासून जॉन आनी बेनिडिक्टा मस्करेनस हांचे पासून मॉली आनी हॅरी सिक्वेरा, सर्व गरजेवंत आत्म्या पासून युवन फ्रँक, फेलिक्स सल्डाना हाच्या आत्म्यापासून लायनल आणि वीना, रीटा डिसोजा हिच्या आत्म्यापासून संतोष, नथालिया आणि मार्सेल मोंतेरो हांच्या आत्म्यापासून मौली आणि हॅरी पिरेरा, लिला आणि लुईस मोंतेरो, स्टॅनी डिसोजा, क्रिस्टिन आणि जेकब डिसोजा, कार्मेन आणि सेबॅस्टियन पेरेरा हांच्या आत्म्यापासून मौली आणि हॅरी पिरेरा, डोनाल्ड पिंटो हाच्या आत्म्यापासून एमिलिया पिंटो, सर्व सरिल्ल्या संध्यांपासून संतोष मिलन धांती, कुटुंबां सरिल्ल्या सर्व संध्यांपासून मेटिल्डा डिसोजा आनी कुटुंब, तशेंच दुसऱ्या वार्षिक मरणाच्या उडासाक लेन्नी मचादो हिच्या उडासाक मचादो आनी कुटुंब, डिविना मचादो आनी रेचल मार्टिस हांच्या आत्म्यापासून मचादो आनी कुटुंब, मचादो आनी मार्टिस आनी डिकोस्ता ह्या कुटुंबां सरिल्ल्या सर्व संध्यांपासून मचादो कुटुंब ह्या ते सर्व संगता आमची मागणी गरजो संगता मेळून हे मिसाचे बलिदानाक आमी सुरवात मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबत आसूं. तुमचे सोबत आसूं. जेजू क्रिस्तांत मोगाळ भावा भयणीनो, प्राचीत काळ आमकां सर्वांक क्रिस्ता बरी जावंक आपोवण्या दिता. जेजू मोवाळ आनी दुलोप काजाचो जावन सर्वांच्या जिवितांत संतोष आनी सूख हाडून गेलो. आमचे आनी जेजू मदें संबंध घट आसल्यार आमचे जिवीत शेगुणांनी भरतले आनी आमी हेरांक जेजूचो मोग प्रसारूंक जातले. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या कृपे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमची पातकां वळखून घेवया. देवा मुखार आमी इलान आमी पातकी जायत्या वाटेनी देवा आनी मनशा संबंदांत आमी सुकल्याव, एकामेकांतावन पयस गेल्याव, संतोषान जिवंक अवकाश आसा तरी बेसरायेन जियेवन आमी विसरून केल्ल्या बरी जियेल्याव तर पातकाचे बोगसाने मागया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगी सुद्दां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तां
आणि तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiya kaglud Krista kaglud Krista kaglud Somiya kaglud Somiya kaglud प्रार्थुया. जेंगीतें ते साव घेवन आमी आयल्या भक्ती पडली. सोम्या देवाच्या पांयां थळा दवरया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, दंडवन करून हो प्राचीत काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्काच्या गुटान फावत्या मानान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निरासवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरांतावन पोंदांतावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वाळटालें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो कर नासलें. हें उदक मंदिराच्या उजवे कुशी पंदल्यान वेदीच्या दक्षिणाचे वाटेन वाळटालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवाटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवडा काडून उदेंतीक फुडो कर नासा त्या भायल्या दारवाट्याचेर हाडलो. थंय दक्षिणाचे कुशींतां उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापा सूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या धोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले, पूण आतां तें म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडिल्लें. तें गुंड आसून तांतल्यान उपयोन वेचे पडटालें. उतरूंक वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परत्यान पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूप पळयलें. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वाळून आराबाग देंवता आनी ते दर्यान मिठा उदकाच्या देऱ्यान पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय न्हंय वाळटा ते सगळे प्राणी तांतू भोंवतात. ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वाळटा थंय सगळे जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्सांचे फळ दिवची रूप वाडटले. तांची पानां भावची नात आनी ते केदींच फळां बीन जावचे नात. हर एका म्हयन्यांत ते नवी फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांत जावन येता. तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. दळबारांचो सरेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोब असो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबारांचो सरेस्पर आमचे मदें आसा. जाकोब असो देव आमचो आसरो जावन आसा.
देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार भुमी जाल्यार हालोवन पडूं पर्वत दोंगर दर्यांत कोसळून पडूं पूण आमी भियेवची नांव दळबाराचो सरेस्पोर आमचे मदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा एक न्हंय आसा तेचे वाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटात तेंचे शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर तें हालात कशें दिसू देतानच देव येता ताच्या कुमकेक दळबाराचो सरेस्पोर आमचे मदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा दळबाराचो सरेस्पोर आमचे सोंवें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा येया पळया सरेस्पराची कामां प्रितुमेची ताणी केल्ली अजापा देखा दळबाराचो सरेस्पोर आमचे मदें आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीताया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीताया एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा तुज्या सोडवणेचो संतोष परत्यान आमी भोगीसो कर वंदन वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीताया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो जेरुसलेमान बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात ताका 5 मंटप आसात कुर्डे थोंटे आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना हांव देंवूंक वेतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो तो दीस साबत आसो देखून त्या गुण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगे लागले आज साबात तुझे हांतूळ वोवंक व्हरूंक तुका आडवरलां ताणें जाप दिली जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हूण म्हाका सांगलें जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें कोण तो मनीस तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो पूण तो कोण म्हूण गुण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें कारण ते सुवातेर लोकांची वडखेट आसल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो जेजून ताका म्हळें आळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पाताक करिनाका नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडात तो मनीस जुदेवासाशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो जेजू असले सर्व साबाताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता भवन आणि भयणींनो हें तुमी आयकल्लें आसा जावंक पुरो सावालींतल्यान आमी जुवाक येता पिलिकुळा थंयसर जू आसा वय मू थंयसर ओडसयत हस्ती आसात
त्या हस्तींक तुमी हांगासर जावंक पुरो मैसूर जुवान जावंक पुरो बारीक दोरयेन नाल्या बारीक चेनीन बांदला कित्याक तितली व्हडली हस्त टन्नांगांतल्यान ताची वेट आसा पूण त्या हस्तीक एक बारीक दोरी या बारीक चेनीन बांदतात कांय पायपा पुडल्यार पुरो चेन तुट्टा दोरी तुट्टा आनी ताका दावीत तरी कित्याक थंयसर बंदणेत आसले बरी बांदलडेत आसा आनी अशें म्हणटात की जेन्ना धाकटी हस्त आसतना ल्हान आसतना रानांत हाडले त्या दळा उसांबळकर नासता आनी येवन हांगा चारी पांयांक नाजाल्यार एका पांयाक म्हणी मोठी दोरी नाल्यार मोठी चेन कांगून ताका बांदतात आनी थंयसर एकच मन म्हाका पाटी रानाक वचोंक जाय आवयक मेळोंक वचोंक जाय तांचे सांगात हांवें रावूंक जाय तो म्हजो गांव म्हणून आनी प्रयत्न करता चेन तुटोवंक या दोरी तुटोवंक ओडटा दीस जाले हर एक दीस प्रयत्न करता पूण ताच्यान तुटोवंक जायना आनी थोडे दीस जाल्या उपरांत हप्ते जाल्या उपरांत पांयाक गाय येतात रगत वळटा प्रयत्न करचे सवकास उणें करता आनी मोतीन ती एक दीस बसता की हांवें कितें केल्यार ओडना हांवें कितें केल्यार कांय परवा ना म्हजी चेन कट जायना हांवें हांगा तावन सुकून वचोंक जायना आनी त्या दिसा तावन बाबांनो आनी भयणीनो ती हस्त प्रयत्न करचें रावयता त्या दिसा म्हणटा म्हज्यान हांगा तावन सुकून वचोंक जायना हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच आसा खंयसर गी तो बेसादान तो तळ्या कडेन आसलो तो पिडेस्त डिफेन्सीव आसले बरी आमकां दिसता जेजू विचारता तुका गूण जावंक मोन आसा गी तुमीच चिंता 38 वर्सां तावन तो थंयसर आसा एकाच इराद्यान गूण जावच्या इराद्यान जायते पिडेस्त आसले आनी जे कोण जेन्ना उदक थंयसर हालता कोण पयल्यान त्या तळ्याक पडटा त्या उदक पडटात ते गूण जातले आनी 38 वर्सां तावन हो राखून आसा मनीस तें उदक हालतना आपडूंक या तळ्यान पडूंक जेजू विचारता येवन गूण जावंक मौन आसा गी वेपारी म्हण बघता आमकां पूण ग्रीक भाशेन थंयसर सांगतात फिलियो म्हणलो शब्द विचारता जेजू म्हणटा ताका केवल गूण जावंक या नीस जावन तुका गूण जावंक मौन आसा गी खऱ्या काळजान तुका गुंडायेन तूं चिंताय की हांवें बरें जायस म्हणून आनी जेन्ना तो म्हणटा वय पूण कितें एक्सक्युजीस अनेकल्याच्या वयर घालता ताचें उणें पोनू हांव हांगा आसा 38 वर्सां तावन पूण म्हज्या की पयले दुसरो वचून पडटा 38 वर्सां तावन रियली लोळून समेत गेल्लो जाल्यार थोड्या वर्सांनी म्हणी तडयेक वचून पावतो पडलो जाल्यार पावतें जेजू देखून विचारता नीस जावन तुका गूण जावंक मौन आसा गी या तुज्या तकलेन तुका रावयला म्हाका कितेंच गूण जावंक जायना स्टॉप एक्सक्युजीस म्हणटा आनी जेजू कांयच अजाप करिना वचून आपड म्हणना उदा हाल्लें त्या दाडा वचून उड म्हणना उठ आनी चल म्हणटा हांतुळून घे आनी चल बावाडतान पातये तो मनीस उठटा आनी चलता पिडा खंय आसा बाबा आनी भयणी जायते पोटी आमच्या तकलेंत आसता आनी जेन्ना हे नितळ जाता संपूर्ण आमी गूण जाता देखून उगडास दवरया जर तर आमी अंगविकल कुडींत जाल्यार इफ यू आर हँडिकॅप्ड इन बॉडी इट कॅन बी हील्ड बट इफ यू आर हँडिकॅप्ड इन मायंड वी विल बी हँडिकॅप्ड फॉर एवर ससनाक अंगविकल जावन उरतली हांव दाखले कितें म्हळ्यार पांय नातले समेत गोल्ड एवॉर्ड काडटात हात नातले समेत थंय हांगा धांवतात साधनां करतात सगळें सारकें आसलें आमी धाकटी धाकटी दूख काणगून त्या दुखींत करगोन आसता लळोन आसता आमेन Go on so wind the canso तुझ्या भुरग्यांनी मोगान पेटोवचो के दयाळ बापा के मोगान आमकां
जिवीत हे तुका सुखान दुखान बापा तुझ्या पोता आपणा बली भेटोवन दिलो कल्वारीच्या दोंगरार खुलसार मोरूंक तयार जालो मोग ताणें केलो मोगा सागलो मोगाची विचीवच्या कुलो दिलो बाबा आणि बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या हातांतली घेतलेली देणी ह्या गोवांचो उंडो आनी हो दाखा वायन आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रसनांक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हूण ही देणी साक्षी दितात आणि त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें कानपिवन जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां पूण बोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळासो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व खाळी आणि सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आणि आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आणि आपली पदवी फांकयली. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपालांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ती समर्पणची. तेच परीं जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर.
तांकां आनी तुजी सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आऊंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन तुझे ते सोपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. एक बरें मन रसून दी देवा. सदांच ताचे सांगाता जियोंक उर्बा आनी नितळ काळीज मन फावो कर देवा म्हणून सांगून भक्तीपणे सोम्यान शिकिल्ले मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या अखंड भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जवनसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती तुका आनी म्हाका संपूर्ण गुण कर्ण ससनाचे इनाम बसयता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. तुमी कुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. Vengen makadar mogan dujabar sambar makabar chino bokar. Vengen makadar mogan dujabar sambar makabar chino bokar. Suryo tu sargi so Fangai prakas kurpeso Nivar kalo patkaso O Shiva
kurpeso Vot somia și vor kurpeso कर्मा का दायची सर्गिसो कर्जन मोचाये सोम्या कुर्पेन तुझ्या बर्दन्या वेंगेन माका दर मोगान तुझ्या बर सांभाळ माका बर जीव नवो कर वेंगेन माका दर मोगान तुझ्या बर सांभाळ माका बर जीव नवो कर प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या गुटावरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळांनी नवीं कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी आतां आनी ह्या फुडें तातूंत तुजें जिवीत आनी गटाय भरपूर मेळून दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार पापिया निर्भाग्या पाप नासांशी सासणाच्या सासणा पाप्या इफेरनात वेशी धन आणि दिर्वे तुझे हागास दवशी तुझ्यो कर्ण्यो घेवन पापिया सर्ते चेरवेशी मोगाळ पुत्रा सोबे अंक्वार मरी आशीर्वाद आमकां भगवान पुरुषाची कृपेन आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.